नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी 9व्या आंतरराष्ट्रीय संथाल संमेलनाक केले संबोधीत. कांय लोक राजकीय लाव घेवपा खातीर ह्या समुदायाच्या विकासात हाडटा आडमेळी. राष्ट्रपतींनी उक्तायली तिडक. राजस्थानात कोटा बुंदी ग्रीनफील्ड विमानतळाचे जाले भूमिपूजन. हवाई मार्गावरवीं जोडिल्ल्या वाठारांचो जाता वेगान विकास. प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो हावेस. देशात राबयिल्ली जनऔषधी येवजण हे जन आंदोलन थारलां. जनऔषधी दिसा निमतान दिल्लीत आयोजित खासा कार्यावळीत भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी उक्तायलें मत. विशेष भुरग्यांप्रती संवेदनशीलता आणि आपलेपणाचो भाव उक्तावपाची आसा गरज. मुखेलमंत्र्यांनी उमंग कार्यावळीत केले उलोवप. आणि धारगळ वाठारात आदोगाद सदानंद वांयगणकार हाचेर जाल्ल्या मारहाणीचो गोंय आणि महाराष्ट्र बार कावन्सिलान उक्तायलो निषेध. चवकशीची केली मागणी. आता खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 2 दिसांच्या अस्तंत बंगालच्या भेटेर आसात. ह्या भेटेच्या निमण्या दिसा आयज राष्ट्रपती मुर्मू हांणी 9व्या आंतरराष्ट्रीय संथाल संमेलनात वांटो घेतलो. संमेलनात संबोधित करतना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगले की संथाल समुदायाचो गौरवशाली असो इतिहास आसा. ह्या लोकांनी मायभुयेक सदांच पयली सुवात दिल्या. मात कांय लोक राजनितीक लाव घेवपा खातीर ह्या समुदायाच्या विकासाक आडावपाचो यत्न करता. घूम रहे, मुझे लगता है कोई उनको रोक रहा है यहाँ आने के लिए. नहीं जाओ. मैं जो रास्ते पे आ रही थी, यहाँ जो फील्ड में देख रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का ये सम्मेलन है. मुझे लगता नहीं कोई चाहते नहीं कि संथाल एकजुट हो. कोई चाहते नहीं संथाल आगे बढ़े. कोई चाहते नहीं कि संथाल शिक्षित हो. कोई चाहते नहीं कि संथाल मजबूत हो. लेकिन मैं जानती हूं कि संथाल ये देश के लिए अपनी जिंदगी को निछावर किए हैं. सिद्धू कानू, चांद वायरो, फूलो जानो, बाबा तिलका माझी और भी बहुत सारे. हवाई मार्गावरवीं जोडिल्ल्या प्रदेशांक वेगान आणि व्यापक उदरगतीचो अणभव येता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. आयज नव्या कोटा बुंदी ग्रीनफील्ड विमानतळाच्या भूमिपूजन सुवाळ्या निमतान व्हिडिओ संदेशात प्रधानमंत्री उलयले. विमानतळ बांदतना लागसारच्या ल्हान शारांनी उद्देजकताय आणि पर्यटकांक प्रोत्साहन मेळटा आणि ह्या वाठारांतल्या अर्थीक कार्यावळींक गती मेळटा अशें तांणी सांगलें. ह्या कार्यावळी पयलीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, मुखेलमंत्री भजनलाल शर्मा आणि नागरी विमान उड्डाण मंत्री राममोहन नायडू हांणी भूमिपूजन सुवाळो केलो. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी आभासी प्रणाली वरवीं संबोधन केलें. उसे साकार करके दिखाया जाएगा. आज मुझे प्रसन्नता है कि वो क्षण आ गया है जब कोटा एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है. अब तक कोटा के लोगों को जयपुर या जोधपुर जाकर फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी. इसमें काफी समय भी लगता था और असुविधा भी होती थी. अब यह स्थिति बदलने जा रही है. जब यह एयरपोर्ट शुरू होगा तो कोटा समेत आसपास के पूरे इलाका में यात्रा भी आसान होगी और व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज जनऔषधी दिसा निमतान देशवासियांक सोशल मिडिया पोस्टावेल्यान परबीं भेटयल्या. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी येवजणेचो लाव घेवपी सगळ्यांक आपूण परबीं दिता अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात म्हळें. मजगतीं जनऔषधी दिसा निमतान आयज नवी दिल्लीत कार्यावळीचें आयोजन जालें. ह्या कार्यावळीत केंद्रीय मंत्री JP नड्डा आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मंत्री नड्डा हांणी जनऔषधी येवजणेच्या यशाचेर भर दिलो. ह्या येवजणेक प्रधानमंत्री मोदी हांणी जन आंदोलन म्हूण मुखार हाडला अशें मंत्री नड्डा हांणी सांगलां.
सोचिए ना, जिसको डायबिटीज है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जो उसको रेगुलरली जीवन के अंतिम सांस तक दवाई लेनी है, उसका खर्च जो किसी समय में 2000-3000 रुपए महीने का आता था, आज वो 200 रुपए और 300 रुपए में सीमित हो गया है। ये हमको समझ, ये है कॉमन मैन। आज भारत के प्रधानमंत्री की विजन, जब हम 2047 के विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि आज लेटर और स्पिरिट में आम आदमी को राहत पहुंचाने का काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा आयज उत्तराखंडात हरिद्वार हांगा जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल ह्या कार्यावळीत वांटेकार जाले। ह्या वेळार संबोधित करतना मंत्री शहा हांणी सांगलाय की हिंदू, सीख, बौद्ध आणि जैन निर्वासितांचो देशाचेर पुराय अधिकार आसा। देशाच्या प्रत्येक नागरिकांक सुरक्षेचो अधिकार मेळटलो। पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानांतल्यान आयिल्ल्या सुमार 200 लोकांक नागरिकत्व दिला अशें मंत्री शहा हांणी सांगले। उत्तराखंडात धामी सरकाराक 4 वर्षा पुराय जाल्ल्या निमतान ह्या कार्यावळीचे आयोजन केले। नागरिकता दी गई। मुझे बरोबर याद है भाइयों बहनों, जब मैं सीए का कानून लेकर आया था, तब एक कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, डीएमके, सारे के सारे लोग संसद में हो हल्ला करे। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, इस देश पर हमारे जो हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हैं, सिख शरणार्थी आए हैं, बौद्ध शरणार्थी आए हैं, जैन शरणार्थी आए हैं, इस देश पर उनका इतना ही अधिकार है जितना नरेंद्र मोदी जी का अधिकार है। वो हमारे देश के नागरिक हैं। देशाचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे 3 दिसांच्या केरळ भोंवडेर आसा। केरळ विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारेचो नियाळ घेतल्या उपरांत पत्रकार परिशदेत उलयतना राज्यभरात सुमार 5000 नव्या मतदान केंद्रां सयत 30,471 मतदान केंद्रां आसतली अशी माहिती ताणें दिली। ह्या मतदान केंद्रांची 100% वेब कास्टिंगाची खात्री जातली अशें ताणें सांगलां। 397 मतदान केंद्रांचे पुरायपणान बायलांकडच्यान व्यवस्थापन जातले, जाल्यार सुमार 790 वयर आदर्श मतदान केंद्रां स्थापन करतले। केरळ राज्यां खातीर लोकशाय नवी न्हय। केरळ स्वता एक आदर्श लोकशाय पद्दतीन मतदान घडोवन हाडपी राज्य थारला अशें मुखेल आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी सांगलां। Facility to ensure transparency and proper monitoring. Democracy is not new to Kerala. In fact, Kerala has taught democracy to many parts of the country and the world. There were Natukutams here more than 1,000 years back, which laid the foundation of collective decision making. Kerala also made the first code of conduct way back in 1960, which was later on adopted by the Election Commission of India in consultation with all the political parties, which we today call as Model Code of Conduct. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। वेद इसे प्यार नहीं करता है, इसे समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे वो अमीर घर का लड़का है, वो क्यों प्यार करेगा इसको? तो इसके लिए फ्लाइट की टिकट्स बुक कराने जा रहा था ना। अच्छा वो तूने नहीं कराई, वरना ये लड़की आके उसके लिए भी तुझे उल्टा सुना देती। कितनी उम्मीदें थी मुझे तुझसे, कितना भरोसा था मुझे तुझ पर। खून किया है तूने मेरे विश्वास का, मेरे भरोसे का। तुम्हारा फोकस सिर्फ अपनी स्विमिंग पे होना चाहिए। 2 दिन तक मुझे कुछ नहीं सुनना है। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। इन द्वीपों तक, यहाँ के सीधे साधे लोगों तक अपने इलाके की खबरें पहुँचा रहा है ब्रह्मपुत्र कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। Radio Brahmaputra 9.4 FM community radio संति मोई। इस कम्युनिटी रेडियो में कोई बाहरी आरजे नहीं है, यहाँ के लोग ही इसे चलाते हैं। लोग खुद
प्रोडक्शन करता है, यानी खुद का गांव में रिकॉर्डिंग करता है, स्क्रिप्ट लिखता है, वो मोबाइल में रिकॉर्ड करता है, करके हम लोगों को व्हाट्सएप में भेजता है। वो हम एडिट करके म्यूज़िक लगा के वो फाइनल करके हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। भारत के गांव बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें, जिंदगी को जीने का तरीका, जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका। देखिए गांव से with नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी 2026-27 वर्साचे अदमासपत्रक सादर केले। तांणी केल्ले 7वें अदमासपत्रक लोकाभिमुख, अर्थीक नजरेन उदरगतीचे तशेंच विकसीत गोंयची मोख मुखार दवरून सर्वसमावेशक अशें अदमासपत्रक सादर केलां। हातूंत समाजांतल्या सगळ्या घटकांचो विचार जाला। 2026-27 वर्सा खातीर 30,195 कोटी रुपयांचे हे अदमासपत्रक आसा। 1,666 कोटी रुपयांच्या शिल्की अदमासपत्रकात येता त्या वर्सात 29,181 कोटी रुपयांचो महसूल मेळपाचो अदमास आसा। केंद्रीय येवजण्यांतल्यान राज्याक 1,357 कोटी रुपया मेळटले, जाल्यार विशेष सहाय्य म्हण केंद्रा कडल्यान 1,600 कोटी रुपया मेळटले अशी आस्त मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी अदमासपत्रक सादर केल्या उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उक्तायल्या। त्या बजेटाची सायज जर तुम्ही पळयशात जाल्यार 30,195 कोटी रुपयाचो विथ रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर 21,970 आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर 8,225 कोटी अशें आसा। कंझ्युकेटिव्ह गेली 5 वर्सां कंटिन्युअसली सरप्लस बजेट म्हणटा आसतना हे फावटी 1,666 कोटी रुपया हो सरप्लस दवरून फिस्कल डेफिसीट 3,895 कोटी रुपया विथ बिलो 3% of GSDP is well within the prescribed limit of the RBI. ताच्या खातीर आसा। ह्या बजेटांतले मेजर अचिव्हमेंट जर तुमी म्हणशात जाल्यार म्हजें घर आनी सरकार तुमच्या दारी हो पंचायत लेवलाचेर कार्यक्रम घेवन म्हजें घर ही योजना सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावप आनी सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो योजना लोकां पर्यंत पावप हाच्या खातीर आसा। राज्यांत पर्यटनाची वाढ जावपा खातीर राज्य सरकारान काल सादर केल्ल्या अदमासपत्रकात 385 कोटी रुपयांची तरतूद पर्यटन खात्या अंतर्गत राबयल्ल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पां खातीर केल्या। फाटल्या वर्साच्या तुळेंत राज्यांत पर्यटन येवपाची संख्या 10% वाडिल्ल्यान ही खासा तरतूद पर्यटन क्षेत्राक अधिक घटमूट करतली अशी आस्त पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायल्या। ह्या घोशणेक लागून पर्यटन क्षेत्राची मुळावी बांदावळ आनी जागतीक मळार राज्यात पर्यटक स्पर्धात्मकता वाडोवपा खातीर नव्या उपक्रमांक आदार मेळटलो अशें मंत्री खंवटे हांणी सांगलां। मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत has presented a very balanced budget. एक म्हणल्यार a revenue surplus of 1,664 crores. Fiscal deficit जाल्यार पयल्यार कंट्रोल्ड. ओवरऑल गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताणें he has touched upon every parameters. एक मनीस जो जॉबाक रावतालो 10 वर्सां जावन आपूण कितें करतलो ताकाय ताणें आश्वासन दिलां। समाजाच्या सगळ्या क्षेत्रांत ताणें आश्वासनां दिल्या अँड द बजेट स्पीक्स अबाउट विकसीत गोवा 2047 इन लायन विथ दॅट पर्टिक्युलर थिंग। सगळे सेगमेंट्स फ्रॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉयंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ह्युमन डेव्हलपमेंट पॉयंट ऑफ व्यू, महिलांक खातीर, युवांक खातीर, किसान कृषी क्षेत्रांत आनी गरीब कल्याण चारूय पॅरामिटर्स ताणें सारके कवर केल्या। Coming to the constituency, certain projects which were required or to be done are mentioned in the budget which he spoke. And coming to my two departments, एक हातून tourismaक 385 crores, including capital and revenue, आणि IT 189 crores, including capital and revenue. Tourism क्षेत्रांत आमकां important आसा, it is the main economy of the state, आनी ताज्या खातीर ताका कितें जाय, आमकां स्किलिंग जाय, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटीचे सेंटर बजेट आसा तें कशें घेवप, इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर खंय दिवप, GTDCक जो सपोर्ट जाय तो दिवप, हो पूर्ण तरेन म्हाका दिसता टुरिझम क्षेत्रांत तांणी सपोर्ट दिल्लो आसा। राजश्री क्रिएशन्स गोवा आणि केशव सेवा साधना हांच्या जोड पालवान उमंग सेलिब्रेट एव्हरी एबिलिटी ह्या विशेष भुरग्यां खातीरच्या कार्यावळीचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज रवींद्र भवन साखळे हांगा जाले।
राज्य पावड्यावेल्या सर्वसमावेशक अशा ह्या कार्यावळीक सुमार 300 प्रेरणादायी भुरगीं एकठांय आयली. ह्या कार्यावळीत उलयतना विशेष भुरग्यां खातीर सरकार संवेदनशील आसा आनी ते खातीर अदमास पत्रकात विशेष भुरग्यां खातीर खासा तरतूद केल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. एक आशा मेळटा, तांकां आनंद मेळटा आनी हातूंतल्यानूच तांकां प्रेरणा मेळटा आनी ही सगळी म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी मेळोवन दिवपाक जाय. इट इज नॉट दॅट की एखादे भुरगे स्पेशल असले जाल्यार सायडीच्या घरांत सुद्दां आसलेले भुरगे स्पेशल हे म्हजेच भुरगे आसा ह्या पद्दतीत आमी ताच्या कडेन पळोवपाची गरज आसा. आनी हें गोंय सरकार इतके आपल्यापणांत पळयता म्हणून तर आमी ह्याच खातीर वेगवेगळ्यो योजना, वेगवेगळ्यो स्किमी, वेगवेगळ्यो सरकाराच्या मार्फत टायम टू टायम तुम्ही जर कालच्या म्हज्या बजेटात जर पळयता आसत जाल्यार ताच्या खातीर इवन दो द इंटलेक्च्युअल डिजाबिलिटी हाज्या खातीर पयलेच फावटी आमी 10th पासची इक्विवलंट सर्टिफिकेट दिवपाची हो निर्णय घेतला आनी ताच्या खातीरच आणि आमचे स्पेशल भुरगे जे आसा ह्या सगळ्या भुरग्यांक सुद्दां म्हणजे अप टू द 16 वर्सां जाल्या उपरांत ते ज्या स्पेशल स्कुलांतल्यान शिकता तांकां इक्विवलन्सी 10वी सर्टिफिकेट दिवची. धारगळ हांगा ॲडव्होकेट सदानंद वांयगणकार हांकां जाल्ल्या मारहाण प्रकरणात दुबावितांक अटक जावची अशी मागणी महाराष्ट्र आणि गोय आदोगाद बार कावन्सिलाचे आदले अध्यक्ष संग्राम देसाय हांचे सयत 20 आदोगादांनी पेडणे पुलीस स्थानकाचे निरीक्षक नितीन हळणकार हांची भेट घेवन केली. ह्या प्रकरणाचो तांणी खर निशेध केला. As soon as I received information, I reached here along with the team of the lawyers from Sindhudurg as well as Goa. Firstly, we met the Mr. PI, and after discussing with him, we found that he is taking proper action. But there were certain important issues which we needed to highlight. See, the thing is that he has not gone there only as a lawyer, but he had gone there with a team of government officers, and therefore, whatever act has taken place, it is obstructing justice. And therefore we had requested the investigating officer to add the concerned sections which are serious one. It's a serious offence, old section 353 of Indian Penal Code. So therefore we have requested the PI to take proper action and he has promised. Now the second part is all the lawyers are showing solidarity towards Mr. Vaingankar. The reason is that nowadays there are so many incidents where the lawyers have been attacked by the opposite parties. सदानंद शेट तानावडे हांणी मिराबाग विशयाचेर विधानसभेत निदर्शनां करप्यांचेर टिका करीत विधानसभेत फकत वेचून आयिल्ल्या वांगड्यांक उलोवपाचो अधिकार आसता अशें नमूद केलें. गॅलरीत बसून विधानसभेचें कामकाज पळोवपाक आयिल्ल्यांनी विधानसभेची शिस्त आनी मान राखूंक जाय अशें मत तांणी उक्तायलां. त्या मनशान जर दिले आसत जाल्यार ती पयली तेजो रिपोर्ट घेता पुलिसे कडल्यान आनी मागीरूच ताका इश्यू करता. कारण इज अ पार्लिमेंट डेमोक्रेसी. त्याच्या भितर कोणी वचून कोणी आंदोलन करपाक शकना. पूर्णपणे अधिकार हो त्या मेंबराक आसता. कारण तो लेजिस्लेटर आतां हांव ह्या हावजाचो हांव मेंबर ना, सो हांव त्या हावजान भितर वचूंक शकना. हांव ते कितें कृती करपाक हांव बाल्कनीन वचून गॅलरीन बसलो जाल्यार हांव वचून आयकूंक जाय असो बस हातून थंय वचून हांवें बॉल घालपाक म्हाका अधिकार ना, हांव जरी खासदार आसलो. त्यामुळे प्रत्येकान तें करूंक जाय. अत्यंत चुकीचें आसा आंदोलन. हे डेफिनेटली काय ही डेमोक्रेसी प्रत्येकाक दिसता की हे जावं जायना ते जावं जाय. आंदोलन करपाक कांय चुकीचें ना, पण ताका एक वेगवेगळो जागो आसा त्या जाग्याचेर आंदोलनां जावं जाय. उठून जर फाल्यां एसेंब्लीनूच जर लोकशाहीच्या हातून जर भितर वचून आंदोलन करप जाल्यार ते बरोबर न्हय. कायद्याच्या दृश्टीन ते चुकीचें आसा. लेट स्पीकर डिसायड कितें एक्शन घेवप ती. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. महादेव की सौगंध ऐसा प्रतिशोध ये संसार भी देख कर थर्रा उठेगा. उस वनवासी राम को उसके वंश के साथ ही समाप्त कर देंगे हम. और ये हमारा वचन है तुम्हें. काक भुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे, डीडी नेशनल पर. बरसों से इस गांव के कलाकार इस काम में जुटे हुए हैं. ये है केरल के त्रिशूर का चेरुपू गांव जो अपने लकड़ी से बने हाथियों के लिए
देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। त्रिशूर में बनाए गए हाथी असली हाथी की तरह ही बनाए जाते हैं। ऊंचाई और चौड़ाई सभी को असली हाथी से नापा जाता है। भारत के हर राज्य में गांव तक जाएंगे हम, एक ऐसी महायात्रा में जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो। गोंयच्या लोककलेची आनी इतिहासीक दायजाचे दर्शन घडोवपी उत्सव म्हळ्यार शिगमो। गोंयच्या गांवगिऱ्या तशेंच शारी भागांतल्या पंगडांनी तयार केल्ले खासा चित्ररथ आनी रोमटामेळ पळोवपा खातीर थळावे नागरीक तशेंच देश विदेशांतले पर्यटक आयज पणजेंत आयिल्ले। तांणी गोंयच्या लोकसंस्कृतीचो अणभव घेतलो। देवळांत पारंपारीक विधी उपरांत ढोल ताशे घुमट कासाळे ह्या सारख्या पारंपारीक वाद्यांच्या तालार शिगम्याक सुरवात जाली। अंदूची मिरवणूक कार्निवल मिरवणूक थळावेल्यान घडोवन हाडिल्ली। ह्या मिरवणुकीची सुरवात पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केल्या। 10 पथकां कला पथक आसता आनी 50 ते 50 वरिश्ठ गट आनी कनिश्ठ गटान दोनूय हितून वेशभूषा स्पर्धक आसा आमचे। हे वर्षपत्रिके प्रमाणे आसा आनी अजून पासून आता रजिस्ट्रेशन 5:30 पासून चलतलें। 5:30 नंतर रजिस्ट्रेशन बंद जाता। टायमिंग कितले एक फ्लोटाक फ्लोटाक आमी ठरयल्ले प्रमाणे इवन तुजमानच्या हितून मिटिंगेन प्रमाणे 20 मिनटां आसा ताचो बोर्ड घालप। आमी स्टार्टींग पॉयंट आनी एंड पॉयंट सुद्दां दोनूय लायनी मारून तांकां तितलो स्पेस दिल्लो आसा 300 मिटर। हे इतलें जरी केलें न्ही जाल्यार त्या टायमार तांच्यांनी ती पाळपाक जाय आशिल्ली जी पद्दत आसा किंवा आमी जे रुल्स एंड रेग्युलेशन घालून दिला। पूण जेन्ना इतले फ्लोट वांगडा रावता आनी सगळें येता पळय तेन्ना इट इज व्हेरी डिफिकल्ट तांकां सांगपाक की स्टार्ट कर बंद कर। स्टार्ट आनी बंद करप आमच्या हातीन नासता, तांच्यांनी करप जाता तितलो बेगीन करप। आमी 4 टायम दिला, आमी आतां थंय वचुया स्टार्टींग मारता। कितें डेडलायन बी दिला तुमी? आमच्या हातान व्हरना न्ही पळय डेडलायन म्हणजे न्ही एकूच डेडलायन आमची 10 आसता। तुमी एकूच कॅल्क्युलेशन करा। 17 जर रोमटामेळ येयले 20 मिनटां मोड घालपाक गेलो, 10 मिनटां वचपाक न्ही 10 मिनटां म्हटल्यार एकट्याक अर्द वर जालें। 17 डिवायडेड बाय 2 करत जाल्यार 8 वरां तेंचे ते चलतले प्रकार। पणजेत शिगमोत्सव सध्या चालू आसा, पळोवया ताचे थेट प्रक्षेपण। जो आमचो कार्निवलचो रूट आसा मेन मांडवीचे सगळे पात्र तुम्ही पळोवपाक शकता आणि अटल सेतूचे हे नयनरम्य अशें दृश्य तुमकां आमी वर्स पद्दती प्रमाणे ह्या देवाक मान दिवन आमी सदांच सुरू करता। पणजे शिगमोत्सव समिती सगळे म्हजे कार्यकर्ते वतीन सगळ्या पणजेकारांक आज येवकार दिता की तांच्यांनी भोवसंख्येन येवन ही खरी जाल्यार आमची गोंयची संस्कृती ही पुरायपणान सैमा कडेन जोडिल्ली अशी संस्कृती आसा। ताकाच लागून जितले आमचे लोकनाच आसात किंवा जितले आमची लोकगितां आसात ती आमकां ह्या सैमा कडेन जोडिल्ली आमकां दिश्टी पडटात। परत एक फावट एक वेगळ्या एंगलांतल्यान तुमकां ह्या शिगमोत्सवाचे दृश्य तुमच्या मेरेन पावपाचो आमचो यत्न। Yes, you can see the Ghodem Modni. It's basically about villagers defending their territory, defending their villages from aggressors and showcasing their bravery. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी दक्षिण गोंय जिल्लो महिला मोर्चा समिती घोषीत केल्या। 16 वांगड्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या समितीचे मुखेलपण अनिता कवळेकार हांचे कडेन सुपूर्द केला। ह्या समितीच्यो सविता तवडकार, लीना डिकोस्टा आणि मोनिका साळगांवकार उपाध्यक्ष आसात, जाल्यार सविता तळेकार आणि अनिता रायकार महासचिव आसात। दक्षिण गोंय महिला मोर्चा अधिक सक्षम करपाचो भार ह्या समितीचेर आसा। आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसाच्या फाटभुंयेर गोंय सरकाराच्या खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय आनी गोंय क्रीडा प्राधिकरण हांच्या जोड पालवान आयज सृष्टी 2026 ह्या खासा कार्यावळीचे आयोजन जाले। ह्या कार्यावळीचे उक्तावण पद्मिनी फाउंडेशनाच्यो अध्यक्षा सुलक्षणा सावंत हांच्या हस्तुकी जाले। ह्या कार्यावळीक क्रीडा क्षेत्रांत बेसबरी कामगिरी केल्ल्या बायलांचो मानेस्तांच्या हस्तुकी भोवमान जालो। ह्या कार्यावळीक खेळ आनी युवा वेव्हार संचालक अजय गावडे हाजीर आशिल्ले। सशक्त महिला सशक्त राष्ट्र ह्या संकल्पनेचेर आधारित ही कार्यावळ पणजेच्या कामपाल मैदानार घडोवन हाडिल्ली।
बायलांची ताक, प्रतिभा आणि जिद्द हांचो भोवमान करपाच्या हेतान ह्या कार्यावळीत खेळ आणि सांस्कृतिक सर्तींचे लेगीत आयोजन केल्ले. खेळ आणि युवा वेव्हार संचालनालय, क्रीडा प्राधिकरण, GFDC आणि खेलो इंडिया पंगडातल्या कर्मचाऱ्यां खातीर खेळा सर्तीचे लेगीत आयोजन जाल्ले. उक्तावण सुवाळ्या उपरांत संचालक अजय गावडे हांच्या हस्तुकी बायला क्रिकेट सर्तीचे उक्तावण जाले. बायला पत्रकार संघा सयत राज्यांतल्यान आयिल्ले हेर पंगड हातूंत वांटेकार जाल्ले. गोंय सरकारान खेळा खात्या खातीर राखून दवरिल्ल्या निधींतल्यान 50% निधी बायलां खातीर खर्च करपाक जाय अशें मत सुलक्षणा सावंत हांणी उक्तायलां. त्या खिणाक अनेक महिलांचो हांगासर ज्यो स्पोर्ट्सान आसात तांचो सुद्दां आयज फेलिसिटेशन जालें. म्हाका खूब बरें दिसता की वेगवेगळ्या क्षेत्रांत महिला आपले नांव कमयता आसतना स्पोर्ट्स क्षेत्रांत सुद्दां खंयसरूच फाटीं ना. येणाऱ्या वेगवेगळ्या पारंपारीक शिगमोत्सवाचो भाग आशिल्ली घोडेमोडणी दिवचल वाठारांत व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या वेळार भाविकांनी व्हडा संख्येन पारंपारीक लोकनृत्य पळोवपाक हाजेरी लायली. पेडणे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी जागतिक बायलां दिसा निमतान उर्जा 2026 ह्या कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. पेडणे सावळवाडा हांगासरल्या इंडोर स्टेडियमाचेर आयोजीत ह्या कार्यावळीत मुखेल सोयऱ्यो म्हण पद्मिनी फाउंडेशनाचे अध्यक्ष सुलक्षणा सावंत, गोयची फामाद गायिका हेमा सरदेसाय, नगराध्यक्ष तृप्ती सरदेसाय, भाजपाचे सरचिटणीस उषा नागवेकार हाजीर आशिल्ल्यो. ह्या वेळार बायलां खातीर खासा सर्तीचे आयोजन केल्ले. पेडणे मतदारसंघातल्या पंचायत पावड्यार सरपंच, उपसरपंच, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरसेविका म्हण ज्या बायलांक लोकांक संद मेळ्ळ्या तांचो ह्या वेळार भोवमान जालो. ह्या वेळार सुलक्षणा सावंत हांणी उलोवप केले. क्लियर आसता की म्हाका शिक्षण घेवपाक जाय, म्हाका हेच शिक्षण क्षेत्रांत वचपाक जाय तें तुमकां सांगूं शकतालें. एखादे वेळ तुमच्या वयान आसतना तुमी तुमच्या आई बाबाक हें स्वतंत्रपणे सांगू शकनासले. पूण लक्षात दवरा, तुम्ही जे सोंसलां ताच्या वयर तुमी आजच्या आपल्या चलये भुरगेक समजूं शकता बऱ्या तरेन आनी आपल्या चलये भुरगेक सांगूं शकता तुका हें आवडटा मुगो तूं कर तें. कित्याक अर्दे आपलें स्वप्न जें आसा पळय आपल्या भुरग्याच्या जिवान नेहमी जगता. आनी एक सदांच सांगता, जितली बायलां आपल्या सभोवताली आसा पळय तितलें सुवर्णमय सूख जें आसा पळय तें आनी कोणाक ना. सो जितली बायल मनीस घरांत आसता पळय तितली बरी. आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी बायलांनी समाजाक दिल्ल्या योगदानाची तोखणाय केली. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33°C आणि उण्यांत उणें तापमान 23.8°C इतलें नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी 9व्या आंतरराष्ट्रीय संथाल संमेलनाक केले संबोधीत. राजस्थानात कोटा बुंदी ग्रीनफील्ड विमानतळाचे जाले भूमिपूजन. हवाई मार्गावरवीं जोडिल्ल्या वाठारांचो जाता वेगान विकास. प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो हावेस. देशात राबयिल्ली जनऔषधी येवजण हे जन आंदोलन थारला. जनऔषधी दिसा निमतान दिल्लीत आयोजित खासा कार्यावळीत भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी उक्तायले मत. विशेष भुरग्यां प्रती संवेदनशीलता आणि आपलेपणाचो भाव उक्तावपाची आसा गरज. मुखेलमंत्र्यांनी उमंग कार्यावळीत केले उलोवप. धारगळ वाठारात आदोगाद सदानंद वांयगणकार हाचेर जाल्ल्या मारहाणीचो गोंय आणि महाराष्ट्र बार कावन्सिलान केलो निषेध. चौकशीची केल्या मागणी.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.